ही भितरली स्वतंत्रताय आमकां मेळटा जेन्ना आमी असले दणवणींत रावता, असले उपवास करता. तर ह्या दिसा आनी ह्या निमाणे दिसा आमी परतून आमचें जिवीत जेजूच्या जिवितान घालून नवसरूंक ताचीच कृपा मागया. पयले सुवातेर आमी हें वळखून घेवया की जेजूच्या नांवांत आमकां सुटका आसा. दुसरें, जितली आमी ताका फुडो करून आमचें जिवीत जियेतेल्या आनी तुमकां हांवें दाखयलां कशे भाशेन ते भाशेन जियेली म्हणटच आमकां उजवाडांत जिवंक मेळटलें. आनी तिसरें म्हणजे सदांच भितरल्यानसान ताका आमी आजीर जावन जियोया, ताच्या उजवाडांत रावया आनी ताचो उजवाड आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवंक मेळटलो आनी तांचें जिवीत मागीर बदलतलें. जशे भाशेन भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरचें जिवीत हे भाशेन तो जियेलो आनी इतलीं वर्सां जालेलीं आसा. आयज पर्यंत पळयात आमी कितलीं हांगसर येता, कित्याक लागून येता? कित्याक तो न्हय, जेजू ताचें सगळें आयज पर्यंत वावुरता. आनी हें म्हत्वाचें की ताचो उजवाड आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक आमी दिवंक जाय. सगळीं जाणां आमी दोळे बंद करुया. एकूच मिनट ताका आमी आजीर जावया. तो आमचे भितर जियेता.